नमस्कार सगळ्यांक. हो आयचो व्हिडिओ काडपाचो एक मेन कारण आसा ते म्हणजे तुमकां खबर आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो जो मेन एक मिशन आसा ते म्हणजे गोंयांत जितके जाग्यार जे कितें इल्लिगॅलिटीज जाता, स्पेशली हे भायले लोक जे इल्लिगॅलिटीज करता ते आमी लोकांच्या फुड्यान नदरेन हाडटा, ते कन्सर्न डिपार्टमेंटान आमी कंप्लेंट घालतात आणि आमी मेक शुअर करता की ते कितें इल्लिगल कितें कन्स्ट्रक्शन आसतलें, स्क्रॅप यार्ड आसतलें जावं आनी कितें आसतलें तें डॅमॉलिश जायसर आमी तेचे फॉलोअप घेता. तर ह्या सगळे इल्लिगॅलिटीज जे वेरियस इल्लिगॅलिटीज आमच्या गोंयांत आयज घडटा तातूंतली सगळ्याकून व्हडली इल्लिगॅलिटी आयज ती गोंयभर आमकां जो त्रास करता गोंयकारांक ती म्हणजे इल्लिगल स्क्रॅप यार्डां. आयज गोंयभर तुमी पळयता की आमचे जे ग्रावंड लेवलार जे आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा ते आयज दीस रात आपापल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपापल्या वाठारान खंय अशें स्क्रॅप यार्ड कितें दिसलें जाल्यार तेचेर कंप्लेनी घालतात. पंचायत आसतली, म्युनिसिपालिटी आसतली, थंय वचून कंप्लेनी घालतात आनी तेचेर डेमोलिशन ऑर्डर हाडटा. म्हणजे पयलीं इन्स्पेक्शन जावन शोकॉज जावन तेचेर डेमोलिशन ऑर्डर हाडटा. सो तशेंच आमचे बिचोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी हे खूब पयलीं आमी स्टार्ट केल्ले. ज्या जाग्यार आमी इल्लिगल कितें स्क्रॅप यार्डां आसा थंय ते आमी कंप्लेनी घातल्यो, इन्स्पेक्शनां कंडक्ट केली, शोकॉज नोटीसे काडले आनी तेचेर डेमोलिशन ऑर्डरूय हाडले. आनी पंचायत आसूं जाल्यार ती म्युनिसिपालिटी आसूं, तशेंच पंचायतीन आमी हे पयलीं स्टार्ट केल्लो हो ड्रायव्ह. तसोच जेन्ना आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की हे जे पंचायतीन जे स्क्रॅप यार्ड आसा तशीच आमची बिचोली म्युनिसिपालिटी जी आहा थंयसरूय कितकीशीच स्क्रॅप यार्डां इल्लिगली ऑपरेट करता म्हणून. जेन्ना आमच्या आशिश परबाक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी, जे लोकांनी आमकां कॉन्टॅक्ट करून सांगले की तुमी जे पंचायतींनी काम करतात, स्क्रॅप यार्डाची इल्लिगल स्क्रॅप यार्डाची एक्शनी घेतात, तशेंच म्युनिसिपालिटीन मातशें लक्ष घाला म्हणून. सो तेन्ना आमकां जेन्ना तेंच्याकडून इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी आमच्या सोर्सिसा कडल्यान, तेन्ना आमकां अशें कळ्ळें की त्या टायमार 4 स्क्रॅप यार्डां बिचोलेन इल्लिगली ऑपरेट जाता म्हणून. सो तेन्ना आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी तेन्ना आशिश परबान म्युनिसिपालिटीन बिचोले म्युनिसिपालिटीन वचून तेचेर कंप्लेंट घातली. आनी ही कंप्लेंट तेणी घातलेली 26 एप्रील 2022 म्हणजे गेल्या वर्सा 26 एप्रिलाक. आनी तेच्या उपरांत तेणी मागीर तेचो फॉलोअप घेतलो, RTIs घातले, तेचेर इन्स्पेक्शन कंडक्ट केलें, शोकॉज हे काडले नोटीस आनी फायनली तेंचेर डेमोलिशन ऑर्डर येयली. तर डेमोलिशन ऑर्डर तेचेर ह्या म्हयन्याच्या 16 तारखेक म्हणजे मार्चच्या 16 तारखेक 2023 तेचेर डेमोलिशन ऑर्डर येयली. म्हणजे फूल जर तुमी एपिसोड पळयशात जाल्यार 26 एप्रील 2022 ते 16 मार्च 2023 म्हणजे ऑलमोस्ट 11 महिने, म्हणजे ऑलमोस्ट 1 वर्स लागले हो फूल प्रोसेस करपाक, हो फूल प्रोसेस जावपाक, हे फूल डेमोलिशन ऑर्डर हेचेर येवपाक. सो अशें ना की आयज आमी कंप्लेंट घातली की फाल्यां तेचेर डेमोलिशन ऑर्डर येयला, अशें नासता. ताका एक लिगल प्रोसेस आसता. ताका एक जी कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे ताका जो जो कायदो फॉलो करचो पडटा तो फॉलो करचो पडटा. ते डायरेक्ट तेचेर एक्शन जायना. आमी कितें पावरान ना की कितें इल्लिगल दिसलें काय तेचेर डेमोलिशन ऑर्डर हाडपाक. आमकांय तो जे प्रोसेस आसा त्या प्रोसेसा थ्रूच आमकां वयचें पडटा. हे तुमकां हांव सांगपाचें कारण इतलेंच की आयज खुबशे आमचेर एलिगेशन जातात. आमी जेन्ना खंय कंप्लेनी घालता आमचेर एलिगेशन जाता की हे कंप्लेनी घालता आनी फाटीं सरता म्हणून, आनी हे कितें हे करता, सेटिंगां करता तो आनीक कितें करता आनी तेचेर मागीर फॉलोअप घेयना म्हणून. सो ताका लागून आमकां आयज लायव्ह येवन तुमकां सांगचें पडटा. जाल्यार आमकां लायव्ह येवपाची गरज ना. अशें आमी हेच्या पयलीं आमचे लाटंबरसे पंचायत आसतली, मुळगांव पंचायत आसतली, थंय आमी कितकेशे स्क्रॅप यार्डाचेर कंप्लेनी घातल्यो पयलीं. तेचेर इवन डेमोलिशन हाडली आमी. तशें बाकीच्या खुबशा लोकांक आसा जे कॅमेरा घेवन नाचले हेवटेन तेवटेन, कोणाक भुरग्यांक घेवन आपल्याचेर कॅमेरा घे, हे दाखय ते दाखय. तशें आमकां संवय ना. आमकां जर पब्लिसिटी घेवपाक जाय आसली जाल्यार जेन्ना ही स्क्रॅप यार्डाचेर जेन्ना आमी कंप्लेनी घातल्यो, जेन्ना आशिशान परत तेचेर RTI घातली, तेचो एक्शन टेकन रिपोर्ट मागलो, तेन्ना आमकां अशें लक्षान येयलें की थंय 4 न्हू तर 8 स्क्रॅप यार्डां इल्लिगली ऑपरेट जाता म्हणून. आनी 8 स्क्रॅप यार्डाचेर जेन्ना आमी फ्रेश कंप्लेंट आशिशान परत घातली तेन्ना 2 दिसान तेंच्यांनी 2 दीस कंटिन्युअस तेंच्यांनी ह्या 8 स्क्रॅप यार्डाचेर म्युनिसिपालिटीन इन्स्पेक्शन दवरलें. सो आमकां जाय जाल्यार तेचेर व्हडलो मिडिया आफोवन व्हडलो शो करपाक जाता आसलो की आमी पळय 2 दीस आमी कंटिन्युअस स्क्रॅप यार्डाचेर इन्स्पेक्शनां दवरला, 8 स्क्रॅप यार्डाक आमी इन्स्पेक्शनां दवरली आमी म्हणून. पूण आमी तें करूंक ना. कित्याक आमकां इम्पॉर्टंट आसलेलो तेचो फायनल रिजल्ट जो आतां आमच्या हातीन पडला, सो ते म्हणजे डेमोलिशन. आमकां तो शो करपाक, पब्लिसिटी घेवपाक आमकां इंट्रस्ट ना. करपाक जाय जाल्यार आमकां खूब करपाक जाता. अशें आमी न्हू की स्क्रॅप यार्ड हेच्या पयलीं आमी खूब कितें कितें इल्लिगल कामां जी आमच्या वाठारांत चल्लां, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन चल्लां, ती आमी पयलीं स्टॉप केला. पूण जेन्ना इम्पॉर्टंट आसा, जेन्ना ती अवेरनस क्रिएट करची आसा तेन्नाच आमी लायव्ह येतात आनी लोकांक ती एक मेसेज पावयता. सो हो जो फूल एका वर्सान जो आशिशांचे प्रॉब्लम्स फेस केले, ताका कोणी हेल्प केलो, कोणी ताका त्रास केलो, कशें तेचें 1 वर्स तेणी फॉलोअप घेतलो, आपलें काम धंदो सोडून तेणी तो चीफ ऑफिसर जावं, चेअरपर्सन जावं, तेंची अपॉयंटमेंट घेवन तांकां टायम टू टायम तांकां मेळ्ळो, वराच्या वर तेंच्या वांगडा टायम स्पेंड केलो, तांकां एक्सप्लेन केलें, तेंच्या नदरेन हाडलें सगळें. तशेंच फर्स्ट अपिलाक गेलो तो, RTIs घातले तेणी, तो कशें ताका कितें प्रॉब्लम फेस जाले, कशें तेणें सगळें हे केलें मॅनेज, ते तो आशीश तुमकां बरे भशेन सांगपाक शकतलो. सो आशिशा कडेन मागता की
की तेणी तुमकां इन ब्रीफ सांगचें एक कशें कितें सगळें जालें तें. तर तशें तुमकां अनिशान सांगलें 26 एप्रिलाक हांवें फर्स्ट कंप्लेंट घातलेली रिगार्डींग स्क्रॅप यार्डांचेर, आनी तेन्ना म्हाका खबर नासलें 4 स्क्रॅपाचेर हांवें कंप्लेनी घातलेल्यो. जशें आमकां सोर्सिसा कडल्यान इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की अशी 4 स्क्रॅपां आहा म्हणून, कित्याक हांव मुळगांव पंचायतीन रावता आनी आमची बिचोलेन स्ट्रॉंग टीम नासल्या कारणान म्हाकाच थंय बिचोले पळोवचें पडटा. सो बिचोले हांवें कंप्लेंट घातली आनी मागीर ते कंप्लेनीचेर एक्शन कांयच जायना जाली. 20-25 दीस अशेंच गेले, ते सगळे लायटली घेवपाक लागले. सो हांवें एक्शन टेकन रिपोर्ट मागलो ते हेजेर कंप्लेनीचेर. सो जेन्ना एक्शन टेकन रिपोर्ट मागना फुडें सीओ कडेन न्यूज पावली. सीओन सोमतो म्हाका ऑफिसान आपोवन येयलो आनी तो सीओ बरो आसलो. तो क्लॅन म्हणून एक सीओ आसलो, तेणी आपोवन येयलो आनी तेणी सगळ्या स्टाफाक आपोवन हाडले थंय आनी हेजेर एक्शन कित्याक जावंक ना आनी कितें तांकां खूब हें केलें आख्ख्या स्टाफाक आपोवन. आनी तेज्या उपरांत बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो म्हाका सीओ कडल्यान त्या. मागीर तेणी रोखडीच 7 जुनाक शोकोज नोटीस काडली तेजेर, त्या स्क्रॅपांचेर 4 स्क्रॅपांचेर शोकोज नोटीस काडली. टोटल 6 हेजेर काडली तेणी, 2 आनी एडिशनल आमी घातली मागीर. आनी मागीर तेज्या उपरांत PIOचो रिप्लाय येयला की 16 जुनाक रिप्लाय दिता PIO, जे एक थोडे 8 दिसा उपरांत दिता ते RTIचेर. आनी तो शॉकिंगली रिप्लाय तेजो असो आहा की एज पर रेकॉर्ड ऑफ दीस ऑफीस द सर्वे नंबर 39 and 120 इज नॉट ट्रेसेबल म्हणून दिता तो. ज्या हेजेर कंप्लेनीचेर सीओन ऑलरेडी शोकोज नोटीस काडला आनी जे हेंचे कांयच हें ना कशें म्हणजे एकामेकाक हेंच करिना, कॉर्डिनेशनूच ना हेंचें, नाकाल्लीच लेटर. आनी एज पर ऑफीस रेकॉर्ड डेटा इज नॉट मेंटेन म्हणून परतो तो दुसरे हें काडटा हेजेर RTIचे हेजेर. सो असो ते हें करपाक लागले. सो तेज्या उपरांत मागीर हांवें फर्स्ट अपिलाक घातलें 27 जुलयाक. सो फर्स्ट अपिलाक घातल्या उपरांत 19 सप्टेंबर 2022 फर्स्ट अपील सोंपली आनी हेणी सीओन ताका इन्स्ट्रक्ट केलें की 1-2-2.5 म्हयने लागले हेका. एक्चुली 1 म्हयन्यान फर्स्ट अपील काबार जावपाक जाय कायद्यान, पूण तेणी 2-2.5 म्हयने काडले आनी म्हाकाय सेकेंड अपिलाक वचपाचो नासलो. सो हांवें हें केलें आनी तेन्ना सीओ चेंज जाल्लो, कबीर शिरगांवकर म्हणून आसलो, तेणी बरो सपोर्ट केलो. सो तेणी 28 तारखेक PIO आशीक खान म्हणून आसलो ताका इन्फॉर्मेशन दी म्हणून ताका हें केलें, इन्स्ट्रक्ट केलें की इन्फॉर्मेशन म्हाका प्रोवायड करची म्हणून, कितें हांव मागला ती. सो तितून हांवें आनीक थोडे पॉयंट्स घातलेले की हेज्या पयलीं कितली एप्लिकेशनां येयला म्युन्सिपाल्टीन स्क्रॅपांचेर आनी टोटल कितली स्क्रॅपां आहा आनी सगळें कितें मागलें. सो तेजेर कळ्ळें की 8 स्क्रॅपां आहा टोटल म्हणून म्हाका. आनी एक्शन टेकन रिपोर्ट जसो 6 आनी 7 ऑक्टोबराक तेजेर इन्स्पेक्शन कंडक्ट केलें तेंच्यांनी म्युन्सिपाल्टीन. सो आनी मागीर 1 नोव्हेंबर 2022 म्हाका इन्स्पेक्शन रिपोर्ट मेळ्ळो हेजो फूल हेजो. मागीर इतकें जावनूय मागीर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट मेळोन मागीर सीओ चेंज जालो. तेज्या उपरांत परतो सीओ चेंज जालो आनी सेम प्रोसेस हें करून कांय एक्शन जायना जाली तेजेर. सगळो परतून प्रोसेस फूल स्लो पडलो आनी हे गोश्टीक ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 8 म्हयने 9 म्हयने कितें क्रॉस जाल्ले. मागीर एक्शन घेयना म्हणून मागीर हांवें म्युन्सिपाल्टीचो जो इंजिनियर आहा आशीक खान म्हणून PIO जो आहा, तेणी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिल्ली म्हाका स्टार्टिंगूच. तेजेर हांवें कंप्लेंट केली तेजी मिनिस्टराक केली, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो आहा ताका आनी विजिलन्स डिपार्टमेंट आनी तेंचे डायरेक्टराक सगळ्यांक कंप्लेंट केली. सो जेन्ना हेतूंतल्यान ताका लेटर पावलें डायरेक्टराक की तेजेर इन्क्वायरी जावपाची म्हणून मिनिस्टराच्या ते ऑफिसानसून. सो तेन्ना तेजेर हें जाल्या उपरांत इन्क्वायरी कंडक्ट जाल्या उपरांत 1 फेब्रुवारी इन्क्वायरी कंडक्ट. 16 मार्चाक तेणी सोमतें डेमोलिशन ऑर्डर काडली 3 हेजेर आनी 3 हेजेर तेणी क्लियर केली थंयची आफ्टर ते. आनी तेज्या उपरांत 2 जी स्क्रॅपां आमची सद्या उरला तेजेर तेंच्यांनी हेंचे कडेन हें मागलेलें आहा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन कसली NOC मागला कितें तरी, तेजेर प्रोसेस पूण चालू आहा, पेंडींग आहा. सो तेजेर तशें आहा सगळें आनी फुडलें तुमकां आनी सांगतलो. जशें आशिशान सांगलें की पयलीं आमी 4 घातली आनी जेन्ना ताका RTIन रिप्लाय मेळ्ळो ताका कळ्ळें तेन्ना 8 4 न्हू तर 8 आसा स्क्रॅप यार्डां म्हणून. सो तेन्ना आतां सद्याचो स्टेटस पळयल्यार आउट ऑफ 8 3 ऑलरेडी डेमोलिशन ऑर्डर काडलेली आसा आनी 3 तेंच्यांनी आपोआप क्लियर केली. जेन्ना तेंचेर इन्स्पेक्शन कंडक्ट जालें ताका कळ्ळें की आमची कंप्लेंट पडला म्हणून तेंच्यांनी ऑटोमॅटीक 3 आपल्या आपुणूच ती डेमोलिश केली थंय.
सो क्लियर जालें. आनी 2 जी आसा जे आशिल्ल्यान आतां सांगले तेंच्यांनी खंय तरी गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कितें तरी एनओसीक एप्लाय केला म्हणून ती होल्डार आसा. पूण तेचेरूय आमचें लक्ष आसा आनी आमी पळयतले की ताका तें परमिशन मेळटा काय ना आनी मेळ्ळें जाल्यार खंयच्या ग्रावंड्सार मेळ्ळा तें आमी पळयतले. सो तशेंच हे जालें म्युन्सिपाल्टीचे. तशेंच हेच्या पयलीं आमी लाटंबरसे पंचायतीनूय 2 आमची स्क्रॅप यार्डाची इलिगली ऑपरेट जाताली तेचेरूय आमी कंप्लेंट घालून ती डेमोलिश करपाक आमी सक्सेसफूल जाले. आनी आतां सद्याचो प्रेझंट स्टेटस पळयल्यार आमच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे लाटंबरसे पंचायतीन फक्त एक स्क्रॅप यार्ड इलिगली ऑपरेट जाता. तेचेर आमी ऑलरेडी कंप्लेंट घालून ती ऑलरेडी डेमोलिशन ऑर्डर तेचेर येयल्ली आसा. थंय इवन सायडीक थोडे कितें इलिगल स्लम्स आसा सो ते सायडीकूच ते स्क्रॅप यार्ड एक कोण तरी घातला ते हालीं रिसंटली घातला. सो तेचेर ऑलरेडी डेमोलिशन ऑर्डर आसा. तशेंच मुळगांव आनीक 2 स्क्रॅप यार्डां उरला तेचेरूय ऑलरेडी आमी कंप्लेंट घातला. ती पंचायत पूण तेचेर अजून एक्शन घेवपाक मातशी स्लो आसा. कित्याक स्लो आसा तें आमकां खबर ना. तेचेरूय आमकां आतां तेचेर फॉलोअप घेवचो पडटलो. तेंच्या कडसून आमकां कॉपरेशन मेळना जाल्यार आमकां तेंचे जे हायर अप्स आसात BDO आसतलो डायरेक्टर ऑफ पंचायत आसतलो तेंका वचून आमकां अप्रोच जावचें पडटलें हेचें एक्शन जावपाक. सो आमची बिचोले कॉन्स्टिट्युएन्सी जर पळयत जाल्यार भितर 5 पंचायत आनी 1 म्युन्सिपाल्टी येता. आतां आमच्या नॉलेजी प्रमाणे फक्त आतां ती 2 म्युन्सिपाल्टींचे एनओसी खातीर पेंडींग उरला आनी हे मुळगांवची 2 आनी लाटंबरसेची 1. सो ही 5 स्क्रॅप यार्डां ती ऑलरेडी आमच्या रडारान आसा. आमी ऑलरेडी तेचेर लक्ष दिवन आसा कंप्लेंटी घातला. सो आमी मेक शुअर करतले की स्क्रॅप यार्डां बेगीनच्या बेगीन डेमोलिश जावपाची. आमचें जे एक ध्येय आसा की गोंय आमचें इलिगल स्क्रॅप यार्ड मुक्त जावपाचें. तशेंच आमी बिचोलेच्यान हें स्टार्ट केलां आनी आमी ज्या मेरेन ही स्क्रॅप यार्डां बिचोलेसून फूल काबार जायना त्या मेरेन आमी ओगी रावपाचें ना. आनी हेच्या भायरूय जर ह्या आमच्या नॉलेजी प्रमाणे जे आमकां खबर आसा हेच्या भायरूय जर खंयच्याय आमच्या वाठारान खंय कितें स्क्रॅप यार्ड इलिगली ऑपरेट जाता जाल्यार प्लीज हांव लोकां कडेन मागता की आमचे ते नदरेन हाडून दिवचे तेंच्यांनी जेणे करून आमी तेचेर कंप्लेंट घालून तेचेर एक्शन घेवपाक शकता. आनी आमी तुमकां अश्योर करता की आमी फूल फ्लॅज तेचेर अटॅक करतले आनी तेचेर आमी ट्राय करतले की तेचेर जाता तितके बेगीन हे डेमोलिश जावचे. हेचो मेन रिजन म्हणजे तुमी पळयला की आमच्या बिचोले कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जर उलोवंक गेले जाल्यार फाटल्या दिसांनी कितकेशेच रेड्स पडले आनी तुमकां आमकां दिसून येयलें की कितकेशेच बांगलादेशी रोहिंग्यास त्या हेतूर स्क्रॅप यार्डांनी भितर रावतात म्हणून जे व्हेरिफिकेशन ना हे कोण लोक खंयसून येयला कोणाक खबर ना. सो फाल्यां जर कितें गांवान आमची चोरी जाली मर्डर जाले खून जाले रेप जाले आनीक कितें कसलो क्रायम जालो हेका कोण रिस्पॉन्सिबल हेचे कोणाक काय रिकॉर्ड ना हेंच्या कडेन. आनी इवन आमचो जो प्रोसेस आसा तो पुलीस व्हेरिफिकेशन आमी म्हणटात पळय म्हाका खंय ना खंय दिसता की तो इनकम्प्लीट प्रोसेस आसा असो. आतां कितें कोणूय खंय कोणाक रेंटाक रावता तो एग्रीमेंट प्रोड्यूस करता आपल्या नियरस्ट पुलीस स्टेशनाक आनी आपली नेटीव प्लेस ID प्रोड्यूस करता आनी तेचें व्हेरिफिकेशन कंप्लीट जाता. पूण तोच मनीस आपल्या गांवान कितें क्रायम करून येयला तें कोणाक खबर नासता. तो कोणाक मारून येयला तो एका कितें बरें काम करून येयला काय कोणाचें मर्डर करून येयला चोरी करून येयला घर फोडून येयला मंगळसूत्र मारून येयला रेप करून येयला कोणाक खबर नासता. सो एक्चुअली थंयसरूय एक रिपोर्ट येवपाक जाय आसलो असो प्रोसेस जावपाक जाय आसलो. ते आमकांय कळटलें की हो गांवान आमच्या रावता हो मनीस कोण हेचो बॅकग्रावंड कितें तो हे सगळें तुमकां सांगपाचें आयज हो व्हिडिओ काडपाचो इतकोच कारण की तुमकां सांगलें तशें आमचेर खूब एलिगेशन जाले की हे फक्त कंप्लेनी घालता आनी फाटीं सरता म्हणून. हे एलिगेशन करपी हे तेच लोक जेंकां तेंच्या गांवान आयज रिस्पेक्ट ना आपल्या शेजाऱ्याक रिस्पेक्ट ना. हेंच्यांनी आयज हे लोकांक एकूच मेसेज दिवपाक सोदता हांकां तुमच्या शेजाऱ्याक कितें चल्लां तेचेर पयलीं लक्ष दियात. लोकांच्या गांवान वचून तेंचो गांव सुदरपाक तेंचे लोक सक्षम आसा. तुमच्या माथ्यार दिवंक ना. तुमच्या गांवान कितें चल्लां काप आसता जाल्यार तें पयलीं क्लियर करा आनी मागीर लोकांचो गांव वचत सुदारता. आमकां तरी तुमी सांगपाची गरज ना की आमचें काम कितें तें. एज अ रेवोल्युशनरी गोवन आमकां प्रत्येक आमच्या मेंबराक खबर आसा आमचें काम कितें तें आमच्या गोंया खातीर आमची ड्युटी कितें ती आनी आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें ती. आमकां कोणी शिकोवपाची गरज ना. आमी हेच्या पयलीं खूब आमी कंप्लेनी घातला आनी एक्शनूय तेचेर घेतलेली आसा आनी आमी सक्सेसफुली ते डेमोलिशूय करपाक सक्सेसफूल जाल्ले आसा. अशें न्हू की फक्त स्क्रॅप यार्डूच मागीर ते स्लम्स आसतले इलिगल कन्स्ट्रक्शनां आसतली आनीक कितें कितें एनक्रोचमेंट आसतलें खूब कितें कितें आसतलें हिल कटींग आसतलें वेरियस जाग्यार आमच्या भुरग्यांनी जावं आमी कंप्लेनी घालून तेचेर आमी सक्सेसफुली तेचेर आमी एक्शन घेतलेली आसा. आमकां कोणी आमचें काम शिकोवपाची गरज ना. सो आनी इम्पॉर्टंट हांव सांगपाक सोदता की ह्या आमी तुमकां सांगलें जशें की आमचो एक तो ध्येय जे गोंय आमचें स्क्रॅप यार्ड इलिगल स्क्रॅप यार्ड मुक्त करपाचें जशें बिचोलेच्यान आमी स्टार्ट केला तशें आमी बाकीच्या आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आयज व्हिडिओ पळयता आसतले तांकां आमी सांगपाक सोदता की तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर तुमचो जो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसतलो जावं ते तुमचे कोण ते वॉर्ड मेंबर आसतले जावं जेंकां तुमी एक लिडर म्हणून मानता जावं तुमकां दिसता की हो आमचो फ्युचरान एक लिडर जावं शकता आनी तो जर तुमकां हेल्प करिना तेंच्या कडल्यान जर तुमकां तो प्रतिसाद मेळना जावं सपोर्ट मेळना जाल्यार तुमी एनी टायम आमकां अप्रोच करपाक शकता आरजीक अप्रोच करपाक शकता. आमी अश्योर करता की आमी येवन थंय कंप्लेंट घालून ते तुमकां तेचो न्याय दितले आनी ते इलिगल जर कितें चल्लां खरें जाल्यार ते बंद करतले म्हणून इतकें आमी तुका अश्योरन्स दिता. कोणाचे हेचेर रावूं नाका की तो करतलो आनी तें जातलें म्हणून. आयज आमकां खंय नाका विजिलंट रावचें पडटलें कित्याक आमचो गांव भायलो येवन सांबाळटलो म्हणून आमी रावन फायदो ना. आमचो गांव आमकां सांबाळचो पडटलो. आमचो गांव कितको इम्पॉर्टंट आनी कितें कितें चल्लां तें आमकां चड खबर आसा भायल्यांक चड खबर ना. भायलो येवन ताका आमी सांगतले तो तेचेर एक्शन घेतलो रावत जाल्यार आमी हांगा दवरले आमी काबार जातले. तो थंय भायलो कोण येवन तो सुशागत आसतलो. सो हेचेर खंय ना खंय आमी आयज विजिलंट जावचें पडटलें कित्याक आमची आयज भुरगीं बायलां चेडवां त्या गांवान वावुरतात भोंवतात. सो तेंची सेफ्टी आमकां पयलीं लक्षांत घेवची पडटली.
सो हेका लागून तुमचे परत एकदा मागता की खंयच्याय वाठारांत स्पेशली बिचोले कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या जर कितें खंय चल्ला खंय जावं आनी खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें चल्ला आमकां जावं आमचे रेवल्युशनरी गोवन्स आमची पेज आसा फेसबूक आसा यूट्यूब आसा तुमी आमकां मेसेज करून कॉन्टॅक्ट करून आमचे नदरेन हाडपाक शकता जे करून आमी त्या तुमच्या वाठारान येवन आमची जी एक्टीव टीम आयज अशें ना की खंयच्या वाठारान आमची टीम ना प्रत्येक गांवान आमची आयज टीम आसा आमचे भुरगे आसा सो आमी तांकां तुमची तो अप्रोच करून तुमचे जो कितें प्रॉब्लम आहा तो आमी सॉल्व करपाक आमकां इजी पडटलें आमकां जेन्ना लोक अपरायता ही जेन्ना आशिजान जरी सांगलें तेन्ना ती बिचोलची स्क्रॅप यार्डाची आमकां आशिजान ती कितें वचून तेणी पळोवंक ना आमकां जे लोक अप्रोच जाले तेन्ना आमकां कळ्ळें की अशें स्क्रॅप यार्ड चल्ला म्हणून सो हांव मागता की एवरी स्पेशली आमचे जे म्युन्सिपालिटी आसता जावं पंचायत आसा प्रत्येक गोंयभरांतले उलयता हांव जे पंच सरपंच आसा जावं कावन्सिलर आसा ही तुमची एक्चुली रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमकां खबर आसपाक जाय आपल्या जुडिक्शनान कितें चल्लां तें एवरी टायम कोण येतलो आनी कंप्लेन घालतलो आनी मागीर तुमी एक्शन जालें अशें जावं नाका आतां आमच्या नॉलेजी प्रमाणे ही जी थोडी स्क्रॅप यार्डां बिचोलेन आसात ती 20-25 वर्सां जालीं थंय ऑपरेटीव आसात ह्या 20-25 वर्सांत बिचोलेन कितकेशे आमदार चेंज जाले कितकेशेच म्युन्सिपालिटीचे बॉडीज चेंज जाला आसतले सीओ चेंज जाला आसतले चेअरपर्सन चेंज जाला आसतले पूण कोणाकूच ते दिसूंक ना काय कोणाकूच दिसूंक ना हे मॅस जो आयज बिचोलेन जाता हेचे भायले लोक येवन हे इल्लिगल आयज धंदे करतात आमच्या गांवांक त्रास करता आमच्या लोकांक लोकल्सांक त्रास करता आपलो जागो एनक्रोच करता आमची जमिनीची वाड लायता हेचेर कंट्रोल हाडपाचो जावं हे बंद करपाचें कोणाकूच दिसूंक नाका आमकां आयज पडटा आमच्या मुळगांवचो एक भुरगो वयता बिचोलेन कंप्लेन घालता आनी तेचेर आयज आमकां डेमोलेशन हाडची पडटा सो हांव लोकां कडेन एक रिक्वेस्ट करता आनी हात जोडून मागता की तुमी तुमच्या गांवांत मातशें नदर दवरून शेजाऱ्याक कितें चल्लां मातशें पळयात आनी कोण येतलो आनी करतलो अशें जावपाक जायना आमकां खंय ना खंय विजिलंट जावचें पडटलें सो परत एकदां तुमचे कडेन मागता की मातशें तुमी लक्षपूर्वक रावात आनी कितें आसा जाल्यार आमकां एनी टायम कॉन्टॅक्ट करपाक शकता तुमी आनी एक पॉयंट मिस जाल्लो तो जशें अनिशान सांगलें फाटीं बांगलादेशीज मेळ्ळे म्हणून आनी एक्चुली न्यूज जाल्ली ती गोंयभर बांगलादेशी मेळ्ळे म्हणून स्क्रॅपाचेर आनी तेच स्क्रॅप एक आसले भितून ते श्री राजेश कुमार म्हणून IDC आमचे मांद्रेकर वाडा बिचोली गोवा सो हितूरले ते स्क्रॅपयार्ड ते स्क्रॅपयार्ड ते बी आमकां एज पर तेंच्यांनी RTI मारला तेचेर सांगला तेणी की एज पर ऑफिस रेकॉर्ड बिलो मेन्शन 3 ऑफ स्क्रॅपयार्ड्स आर नॉन ऑपरेशनल म्हणून सो तितूरले एक स्क्रॅपयार्ड सो हे जाला सो आमचो आमदार आहा तो कन्नडिगा महासंघाक बीन घेवन बसता एक्चुली आमदाराचें काम आसलें हें की हे स्क्रॅप यार्डाचेर एक्शन घेवपाचें कित्याक बांगलादेशीज मेळ्ळेले आहा पूण तेन्ना तो महासंघाक ते कन्नड महासंघाक एंटरटेन करतालो सो ते खातीर हे आमी पूण क्लियर केलां सांगपाचें म्हटल्यार जशें ते आशिशान सांगलें तशें आमचो आमदार सद्या वचून बिजी आहा ते रस्त्यांचें इनॉग्रेशन करपाक ते नाल फोडपाक आनी थंय हांसपाक तेका बाबडे कितकेंच काम येता दिसता आमकां खबर ना मेन जे आतां उदकाचो येदो व्हडलो म्हादेचो जालो इशू तेन्ना तेचेर कांय स्टेटमेंट ना येदो व्हडले बांगलादेशी मेळ्ळे इतके रोहिंग्याज मेळ्ळे तेचेर तेजो स्टेटमेंट केन्ना येना जे आयज गांवाक आज हर्ट जाता बिचोली कॉन्स्टिट्युएन्सी जे इम्पॉर्टंट इशू आहा थंय तेचें तोंड बंद आसता तेन्ना तेका हांसोंकूय येना तोंडूय उडना तेजे रस्ते सारके करतना तेका मातशें 2 उतरां कोणी बरें म्हटलें काय तो आसता सो हे जावपाक आमदारा कडेन मागता की मातशें कॉन्स्टिट्युएन्सीन लक्ष दी ते रस्ते करप ती पंचायतीची कामां म्युन्सिपालिटीची कामां ती तुजें न्हू तूं वचून ते फोटो मारून कांय जायना तूं कितें तुज्या बोल्सा ते पयशान करिना ते एक बेजीक काम बेजीक नेसेसिटी आयज प्रत्येक मनशाची जो ह्या जमनी रावता तेजे तो रस्ते केल्यार कोणाचेर उपकार करूंक ना तुवें ते तुजें काम बेजीक काम आमचे टॅक्सपेयराचेच पयशे ते सो इम्पॉर्टंट जे काम आहा एक्शन घेवपाक जाय हे क्लियर हे मॅस क्लियर करपाक जाय थंय मातशें तुवें खंय ना खंय लक्ष घालपाची गरज आसा सो बेश्टो मातसो हांगा थंय जसो भोंवता ते रस्त्याची इनॉग्रेशन करपाक थंय मातसो असो बिचोले बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय जावं आमचे पंचायतीन एरिया थंय मातसो एक रावंड मार कितें कितें चल्लां तें मातशें पळय आनी मातशें तुमचें जातालें चडशें आतां पंचायती तुज्या अंडर आसा म्युन्सिपालिटी तुज्या अंडर आसा सो थंय मातशें लक्ष दी आनी मातशें जाता जाल्यार मातसो हे जे इल्लिगल कितें जाता थंय तूंय मातसो लक्ष दिवन तेजेर तुमचे जे एक्टीव लोक आसतले कार्यकर्ता तांकांय सांग मातशी कंप्लेनी घाला आनी हे क्लियर करपाक आमकां मातशें हेल्प करा म्हणून देव बरें कर